तुम्ही म्हटलं की मनोज परब कोण, त्याच्या उपरांत तेणी म्हटलं की येता त्या 6 म्हयन्यान मनोज परब कोण तो कळटलो म्हणून. एकंदर कितें सांगूंक सोदता? पळय सद्या मरे आमी कशें आहा, कसलोय एक सब्जेक्ट घेतलो जाल्यार तो डायवर्ट करपाचो खूब प्रयत्न जाता. आयज आमी कुल मुणकाराचो सब्जेक्ट जो सिरियस आहा की गोंयभर तो घेवन फुडें सरल्यात आनी मदींच खंय तरी हें डायवर्जन जाता. सो तें डायवर्जन जावचें न्हू. जर कोणाक खरेंच दिसता बारीक सामान्य लोकांची घरां नांवार करून दिवं तेंच्यांनी आमच्या चळवळीन आमच्या वांगडा रावचें. बेश्टे खंय खंय इंडिविज्युअली अशें दाखयतले तशें दाखयतले. हांव पळयतालो आत्तां बायट पयलें, पूण म्हाका दिसना ते इतले फ्रस्ट्रेशन कित्याक तें. एवरी डे हांव फ्रस्ट्रेशनूच पळयता. एवरी डे अशें अगेन्स्ट ती संवय जाल्ली आहा, सोडून घा. आनी दुसरें म्हटल्यार स्पेसिफीक म्हाका जेन्ना मुणकारांचे सगळे उलयत प्रेस विचारताले आमच्या सीएमाच्या बंगल्या भायर, तेन्ना सगळे सोंपतना मदींच एक नांव घेतलें. पूण तें क्लियर करूंक जाता, नांव घेतलें पूण सरनेम घेवंक ना. हांवें तें विचारलें कोण काय म्हणून, आनी आजून म्हणून कोण काय म्हणून. जर फूल नांव बीन घेतलेलें आनी अमकें डेजिग्नेशन जाल्यार डेफिनेटली कळटलें आसलें. स्पेसिफीक एक पर्टिक्युलर नांव घेतलें आनी आडनांव घेयना कशें कळटलें? म्हणजे जाप करून विचारूंकूच जाय न्हू, बरोबर की ना? तो म्हाका दिसना. आनी जर आल्ले आलतू फालतू धमके आमी भियाना, आजून पर्यंत भियोन येवंक ना. आनी आमी पेडणेकार सारके फर्म आहा. आनी भायल्यान येवन जर कोण हें करता न्हू, म्हाजी चॅलेंज आहा आमी पेडणेकार कितें तें दाखयतले म्हणून. इतलेंच सांगता. थँक्यू.